नमस्कार. आयज तेरेकोलच्यान ते काणकोण मेरेन सॉयल आणि वॉटर अवेअरनेस रॅली काडपाक आयल्या. ह्या रॅलीत हांगा मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर त्याचबरोबर पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्वेकर हे उपस्थित आशिल्ले आणि त्याचबरोबर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे काही अधिकारी जे आशिल्ले उपस्थित आशिल्ले. एकंदर आमचे जे युथाक जे फुडले आमचे जे फ्युचर जर आमकां वाटोवपाक जाय जाल्यार त्या खातीर आमकां सॉयल आणि वॉटर कितले इम्पॉर्टंट आसा हेची अवेअरनेस करपा खातीर आयज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत हे अवेअरनेस रॅली काडपाक आयल्या. ही जी रॅली आसा तेरेकोलच्यान गेल्लेली आसा, तेरेकोलच्यान स्टार्ट केल्लेली आसा. ते फुडें मांद्रे मागीर म्हापसा, थिवी, मागीर बिचोली साखळे अशें करूत करत ते काणकोण मेरेन ही रॅली आयज जावपाची आसा. हेची जे उद्घाटन जे आसात हांगा मांद्रेच्यान हांगा तेरेकोलच्यान जाल्लेले आसात. सो अबाउट 100 लोक जॉइन जावपाचे आसा आमकां हांगा. सो ईशा तर्फे सद्याक आमी 3 जाण पावल्ले आसा. सो वी आर एक्सपेक्टेड टू कम मोर रायडर्स. दे ऑलमोस्ट ऑन द वे. So we're going to start this rally from Tirakol. It's going to end in Kapderam. So meanwhile, in between we're going to cover the important cities of Goa like Mapsa. Then we're going to head to Bicholim, Saklim. From there we're going to do Ponda. From Ponda to Vasco and then Margao, and then going to end the rally in Kapderam. So this is an initiative started by Sadhguru to save soil, and we're looking to contribute in whatever possible from our side. And Goa government also is supporting this initiative. So this particular ride is organized by Agriculture Department, Goa government. And we are here, we are part of it. Save soil. Save soil. Save soil. प्रोग्रामाचो उद्देश इतलोच. आयज आमी जायते फावटी आमी शेतकऱ्यांक वेगवेगळ्यो संदेश दितात, वेगळे मेसेज दितात, भाशणां करतात, टेक्निकल लेक्चर घेतात. पण आयचो हो प्रोग्राम जो आसा हातूंत लेक्चरां आसचिनात. हो एक एडवेंचरस वे ऑफ कन्वेईंग अ मेसेज ऑफ सेव वॉटर, सेव सॉयल. आमच्या जिवितांत उदक आनी माती हे दोन म्हत्वाचे घटक जावन आसात. कित्याक माती ही तर जिवी उरली जाल्यारूच आमच्यांनी माथ्यांतल्यान अन्न तयार करपाक जाता. वेगवेगळे पॉयझन्स, टॉक्सीक सबस्टन्सीस, नाकाशली केमिकल जर आमी घालून शेती केली जाल्यार तातूंत आमची माती मरता आनी तातूंतल्यान आमकां उत्पन्न मेळोंक शकना. तर आयची मेसेज आमची जावन शेतकाऱ्यांक आनी जनकांक मातयेचो बरो सांबाळ करून जे कितें मातयेक जिवीत दवरतली त्योच वस्तू माथ्यांत घालून ताजें उत्पन्न काडपाक हो एक संदेश जावन आसा. दुसरी म्हळ्यार सेव वॉटर. माती तर पोल्यूट जाली जाल्यार उदकूय पोल्यूट जाता. आमकां पावसाचें उदक माथ्यान वता, माथ्यांतल्यान मागीर आमकां उदक पिवंक मेळटा. सो माती ही म्हत्वाची. उदक सांबाळप, बरें उदकाचो वापर करप, होय एक मेसेज आयज ह्या रॅलींतल्यान आमी दर एका वाड्यान, दर एका गांवांत जो रूट आमी केला तातूंतल्यान भोंवतले आनी शेतकाऱ्यांक आनी सामान्य लोकांक हो एक संदेश दिवंक आयज आमी आमचे शेतकी खातें, गोंय सरकाराचे शेतकी खातें, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आयज भायर सरले आसात. आयज आमी ही रॅली तेरेकोलच्यान स्टार्ट करता. सेव वॉटर, सेव सॉयल. खरें म्हटल्यार सदांच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सदांच एग्रीकल्चरिस्ट कोण फार्मर्स आहा तांकां प्रमोट करपाक, तांकां वेरियस स्किम्स करपाक लागून आनी कशें उदीक आमी सेव करप, सॉयल आमचें सेव उत्पन्न कशें करप ह्या सॉयली प्रमाणे सॉयलींतल्यान हे आमी तांकां पळयताले. सदांच ते एग्रीकल्चरिस्टांक सांगताले. पण आयज तेंच्यांनी खरीच एक बरी एक रॅली घडोवन हाडटात की युथांक आयज खरी गरज आहा. युथ आहात, यंगस्टर्स जे आमचे फुडले नेक्स्ट जनरेशन आहा तांकां आयज एक मेसेज दिवपाक की सॉयल हे कितले इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक ह्या सॉयलींतल्यान आमकां कितलेशेच उत्पन्न मेळटा जे आयज आमचें पोट भरता. ते सॉयल आयज प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. आनी तशेंच उदकाचे आयज वचत थंय शॉर्टेज मेळटा. तेका लागून उदक कशें आमी स्टोर करप, तेचेर कशें आमी आमच्या आख्या स्थानिकांक उदीक कशें मेळटलें हे तांकां कळोवपाक ही रॅली एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक ही रॅली जेन्ना चालू जातली काबदिराम हांगासर ते कंप्लीट करतले, स्टॉप जातले. पूण वेरियस तालुकास जेन्ना कवर करतले तेन्ना कितलेशेच भुरगीं जावं जाणटे जावं ही रॅली पळयतले तेन्ना तांकां एक मेसेज वयतली की सॉयल आनी उदीक कितले इम्पॉर्टंट आसा ते. आनी खरेंच कॉंग्रॅच्युलेट करता हांव आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी इतले बरे इनिशिएटीव घेवन ही रॅली काडले.
डेफिनेटली आम्ही तुमच्या वांगडा रॅली पार्टिसिपेट जातले आणि फुडें हीच मेसेज तुम्ही कंटिन्युअसली एवरी इयर म्हाका दिसता हे घडोवन हाडपाची गरज आसा. तर परत एकदा धन्यवाद की तुम्ही हांगासर आमच्या तालुक्यांतल्यान येयल्यात आणि वेलकम तुमकां आणि अशेंच तुम्ही बरें कार्य घडोवन हाडपाचें. थँक्यू. सेफ सॉइल अँड सेफ वॉटर हे खूप गरजेचे आसा. सेफ वॉटर तेका लागून ही आमी आयज रॅली काडलेली आसा आणि सगळ्यांनी पार्टिसिपेट हांगासर जाल्ले आसा. तेंच्यांनी ही रॅली बरे भाशेन हे करची आणि गाडयो सुशेगाद चलोवन ही रॅली सक्सेस करची. रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.